Equal along with the villagers, they have already sent their objections. So all the villages are objected because we are very clear that we don't want ROB, we want rail under bridge. Perot, je South Western Railway, they have come up with a project, Londa Vasco road over bridge in level crossing 25 at Kasauli. आता हेच्या पयलीं तेंच्यांनी नोटिफिकेशन 2020 काढलेलो सेम प्रपोजल. आता 3 किलोमिटराची ते पूल बांधता आणि ऑलमोस्ट 36 लँड ओनर्स आर गेटिंग इफेक्टेड. ऑलमोस्ट 9,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ एरिया आर गेटिंग इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीस ROB. आता आमी कितें सांगलें, कित्याक हे ROB पळय आहा ती जे पळय घरां लायनीन पळय आसा त्या रस्त्याचेर ऑलमोस्ट इट टचीस टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी हावस. So they have to suffer vibration, pollution, noise, and now in future if they have to build, they cannot able to build also anything. So आम्ही कितें सांगलें न्ही, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पळय आसा थिंगा एक अंडरपास आसा, अंडरपास नंबर 260 म्हणून. थिंगा ती साको पळय आहा ती पयलीं गोरवांची वाट आशिल्ली वन्स अपॉन अ टायम. म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर कासावली, प्रायमरी स्कूल कासावली. सो ते आमी सांगलें की ते एक्सपांड कर, कित्याक सी इफ यू एक्वायरिंग 9,000 टोटल एरिया ऑफ लँड, लोकांक त्रास, गांवच्या लोकांक त्रास, त्या भायर कॉस्ट तेजो ऑलमोस्ट 50 crores विल बी स्पेंडिंग फॉर एक्विजिशन. त्या भायर रेल ओवर ब्रिजाचो कॉस्ट आनी 30 कोटी. सो ऑलमोस्ट 100 कोटीचो प्रोजेक्ट. सो आमी सांगलें कितें, जे जो सांको ऑलरेडी आहा, अंडरपास ऑलरेडी आहा, तो फकत एक्सटेंड करचो. सो विथीन 1 crore or 2 crores विल फिनिश अ जॉब, प्लस नो लँड ओनर्स विल बी इफेक्टेड. So this is what we conveyed to the collector. So we are hoping collector will take necessary action because we are now telling the government इतले तुम्ही आता पयशे बिश्टे मोडटा जाल्यार कितली कामां आसा लोकांची करपाची, थिंगा डायवर्ट करा पयशे. थिंगा आता कोंकण रेल्वे जे जायते अंडरपास बांदलेले आसा ते मेंटेन जायना, ड्रेनेज ते मेंटेनन्स स्टोरी करा. सो एंड प्लस एज गोइंगचो एकवट we have volunteered to give free service in a sense. जोरी तांकां टेक्निकल कितें नॉलेज जाय आमी आमचे इंजिनियर आर्किटेक्ट आमी दितले, कित्याक ते म्हणटा कितें थिंगा खंय वॉटर लेवल चड आसा खंय आनी थिंगा आमी अंडरपास बांदपाक शकना. तशें आसा जाल्यार तुमी चांदोर कशें बांदलें, चांदोर कुशावती रिवर पुरून तुमी अंडरपास बांदली, थिंगा जाता हिंगा कित्याक जायना. सो लेट्स नॉट हॅव डुअल standards. So we are asking the RVNL now आमकां अंडरपास बांदा आनी लोकांक त्रास करूं नाका, कित्याक ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंगा लागून तुमी जबरदस्ती इलिगली पयलीं ट्रेसपास करून काम चालू केलेलें आसा. त्या भायर आतां इन एडिशन टू दॅट आनी लोकांची भाटायता, म्हणल्यार कितें हे लोकांनी गांव सोडून सुसायड करपाचें अशें जावपाक शकना न्ही.